15 वर्सां फाटीं बांदिल्ल्या मांद्रे वाठारांतल्या जुनस वाड्यावयल्या गार्डनाची वायट अवतिकाय जाल्या। गार्डनात नळ आसा पूण नळाक उदक येना, लायटी आसात पूण त्यो पेटनात। रातच्या वेळार ह्या गार्डनात खूब आत्मेऱ्यो जातात अशें थळावे लोक सांगतात। ह्या गार्डनाचेर कोणाचेंच लक्ष ना, बरे गार्डनाची वायट अवतिकाय करून सोडले अशी कागाळ थळाव्या नागरिकांनी केल्या। थळावो आमदार जीत आरोलकार, रान अधिकारी आणि सरकारान लक्ष दिवन ह्या मांद्रे जुनस वाड्यार आशिल्ल्या गार्डनाची पळोवणी करची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या। आयज हांगा मांद्रे फॉरेस्ट गार्डन जे गार्डन आमचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर ह्याच्या कल्पनेतून साकारलेले अशें एक सुंदर अशें गार्डन जे 17 वर्सां पयलीं हांगासर तयार जाल्लेले आनी त्या टायमार हे इतले म्हणजे कितें ब्युटिफूल म्हणूंक शकता, इतले सुंदर अशें हे गार्डन त्या टायमार तयार जाल्लेले। तेन्ना हांगा लँडस्केपींग गार्डनान झाडां झोपाळे भुरग्यां खातीर कितें खेळपा खातीर फॅसिलिटीज आसले हे 15 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लेले, पूण काळांतरांनी हेचे टोटल नॅग्लेक्टेड जाल्लेले अशें हो भाग म्हणूंक शकता। कितलेशीच म्हाका दिसता 2.5 ते 3 हजार स्क्वेअर मिटर ही जमीन गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसतना सुद्दां आयज हेची दुर्दशा जाल्या 15 वर्सां उपरांत। हांगा बेजीक म्हणटा की रात जाल्या उपरांत हांगासर जे लायटी जे घातलेले आसा पळय सरावंडींग फॉरेस्ट गार्डनान ते लायटी अक्षरशः हांगा एक सुद्दां लायट पेटना ना, टोटल हांगासर काळोख आनी हांगा रातच्या टायमार गैरकृत्य जाता। लोक हांगासर येवन ड्रग्स ओडटा आनी कितें ओडटा कांयच कळना आनी ह्या गार्डनाचो टोटल दुरुपयोग चल्लेलो आसा आयच्या परिस्थितीन। हांगासर जे बेजीक फॅसिलिटीज जाय आशिल्ले, भुरग्यांक खेळपा खातीर जे बागटे जाय आसले, जे झोपाळे जाय आशिल्ले ते म्हाका दिसता 5 वर्सां वयलीं पिड्ड्यार जावन तेचे उपरांत हांगासर कोणी फॉलोअपच घेवंक ना। गव्हर्मेंटान म्हूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्सर्न जो ऑफिसर आहा तेणी तर हेचेर सामकी वाटूच लावन उडयलेली आसा आनी तेंच्यांनी म्हणजे अशें वाळीत काडून उडयताय पळय तशें हे एक ब्युटिफूल प्लेस अशी समुद्राक तेकोन म्हाका दिसता गोवान नॉर्थ गोवान तरी येदी व्हडली प्लेस आनी हेचे व्हडलें गार्डन खंयच ना। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन कन्सर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमचे हॉनरेबल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता, तशेंच आमचे कन्सर्न MLA जीत आरोलकर हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणें हांगा एक विजीट दिवन जी ह्या फॉरेस्ट गार्डनाची जी दुर्दशा जाल्लेली आसा ते कशें सुदारपाचें आनी हेतून भुरग्यांक खातीर लोकांक खातीर आनी कितें कितें हांगा जर जावपाक जाय हे काळांतरांनी जाता तितले बेगीन करपाचें अशें हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता। गार्डनान जी झाडां आसा त्या झाडांक उदक मेळना, त्याचें कारण म्हणजे हांगासर नळ जो बांदून दवरलेलो आसा त्या नळाक खंय वर्सान 10 मिनटां सुद्दां उदक येना। त्याचें कारण म्हणजे हांगासर ताचेर लक्ष दिवपाक कोणूच ना। हांगासरले MLA तांकां सुद्दां जे कन्सर्न MLA आसा तांकां सुद्दां तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा, आजून ताचेर कांयच तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना। पूण ह्या गार्डनाचे अशें सुंदर अशें गार्डन हे जे आसा ताचेर बेगीनच लक्ष दिवपाक जाय, कारण म्हणजे मांद्रे गांवान अशें एकूच गार्डन आसा आनी इतलें सुंदर गार्डन ह्या गार्डनाची समज जर कोणीच लक्ष दिवंक ना जाल्यार त्या झाडांची कितें दुरवस्था जातली ती तुमी पळोवंक शकता। ह्या झाडांची जी पानां आसा ती खंय तरी आतां मरपाक लागल्या, कारण तांकां उदक मेळना। समज जर लोकांचें अशें म्हणणें आसा की हांगासर विकतें उदक घेवन ह्या झाडांक उदक घातलें वयता।